एक ठरयला की 1 एप्रिलाच्यान हांव फुल स्विंग मडगांव खातीर काम करतो. फुल स्विंग म्हणजे सामको फुल स्विंग. दवरपाचें सांगला लोकांक जस्टीस दिवप. हांवें धामुकी सांगला एक आदर्श नगरपालिका म्हणून हांव तयार करतलो काम करपा खातीर. लोकांक पावटी मारपाक पडपाक जाय. ताजे आड जे कोण येता तांकां मागीर वेगळो पर्याय तांणी सोदल्यार जाता. खंयच लोकांक पावट मारपाक मेळना. म्हणजे गुड गव्हर्नन्स म्हणटा सारकें म्हणजे गव्हर्नन्साचेर थस हांव स्टार्ट वीथ मडगांव म्युनिसिपल अशें 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 केलें जाल्यार आमकांय अभिमान. सगळे कावन्सिलरांक लोक म्हणटले हे कावन्सील आसतना म्युनिसिपालिटीक बरें काम जातालें. तातूंत भितर मागीर सगळ्यांक इन लायन फॉलो करचें पडटलें. ते इंजिनियर जावं चीफ ऑफिसर जावं कोणूय जावं सगळ्यांनी त्या लायनीन करपाक जाय. प्रमोद महाजन सदांच सांगतलो गुड गव्हर्नन्स त्या दिसा आसतलें ज्या दिसा लोक म्युनिसिपालिटीक वचतो भायर सरतना म्हणटलो बरी म्युनिसिपालिटी काम एका धपक्यान जाता. हे ज्या दिसा सामान्य मनीस उतर काडटलो त्या दिसा समजोवपाचें की गोंयांत गुड गव्हर्नन्स आसा. लेट अस स्टार्ट इट विथ म्युनिसिपालिटी. म्युनिसिपालिटी आमच्या हातांत आसा. वी स्टार्ट विथ म्युनिसिपालिटी. लोकांची टिका बिका सोडून दिवपाची. काम बरें करून दाखोवपाचें. कोण टिका करता तांकां लोकूच उत्तर दितले. आमी उत्तर दिवपाची सुद्दां गरज ना. आनी म्हणून 1 एप्रिलाच्यान आमी मातशें नेटान काम करून म्युनिसिपालिटी ही मडगांवांतली न्ही गोंयांतली आदर्श म्युनिसिपालिटी करपाचो प्रयत्न करया. प्रभाव बाब, काल मडगांवच्या आमदारान एक स्टेटमेंट केला, ताजेर तुमचे कितें विचार? काल मडगांवच्या आमदारान आपलो 72व्या बर्थडेचो म्हणजे 72nd बर्थडेचो केक कट केला. थंय उपस्थित आशिल्ले मडगांवचे म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन, व्हायस चेअरपर्सन, ताजे थोडे कावन्सिलर्स, मडगांव बीजेपी मंडळाचो प्रेसिडेंट जाचो नांव घेवपाक विसरलो, आनी ताजे कार्यकर्ता ते सगळे आशिल्ले. ताज्या फूल भाशणांत म्हाका एक गोष्ट कळून आयली आनी बरें दिसलें की ताणें एक्सेप्ट केलें की मडगांव म्युनिसिपालिटी जी आसा ती सारकी चलना. लोकांक थंय भरपूर त्रास जाता. परत परत वचचें पडटा एक काम घेवन. आनी ताणें हें एक्सेप्ट केलें की गोंया देर इज नो गुड गव्हर्नन्स म्हणून. हें एक लेट रियलायझेशन जावं पूण ताका जालें तें पळोवन म्हाका बरें दिसलें. हांव ताच्या कावन्सिलराकूय सांगपाक सोदतां की बाबा ताणें तुमकां काल इनडायरेक्टली धमकी दिल्या की कोणीय ताच्या वाटेक जर आयलो, ताच्या मदीं आयलो जाल्यार तो तांच्यांनी दुसरो पर्याय पयल्यार जाता. हांव मागता तांचे कडेन तांच्यांनी दुसरो पर्याय पळोवचो. कित्याक म्हाकाय खबर आसा ते कावन्सिलर कोण ताचे बरोबर सध्या ना. आनी टिका करपाचे पळय तो उलयता, टिका कोण करता? जे मनीस म्युनिसिपालिटीन वचून तांकां त्रास जाता ते टिका करता. ना जाल्यार ते आमचे कडेन येता जे कोणाक उलोवपाक शकना ते आमचे म्हऱ्यान येता आनी ते सांगता आमचो आवाज जावन तुमी उलयात म्हणून. ते टिका करता. कित्याक करता? तेन्नाच करता जेन्ना कोणाक त्रास जाता. अशेंच करपाक तिका कोण बेकार बसूना. दुसरें म्हाका दिसता तो आतां मिनिस्ट्री मेळटा म्हणून पळय तो इतलो तेंपच्यान रावला ताकाय कळ्ळा मिनिस्ट्री ताका मेळपाची ना. आनी म्हाका दिसता तो रिटायर जावपाक सोदता एज अ चेअरपर्सन ऑफ मडगांव म्युनिसिपालिटी. काय ताका दिसता तागेलो चेअरपर्सन काम सारको करना, इज इनकेपेबल. हो एक मोठो प्रश्न पडटा. कित्याक ताणें काम चालू म्युनिसिपालिटींतल्यान करया म्हळें. आतां म्युनिसिपालिटी इलेक्शन फुडल्या वर्सा आसा म्हणून बी जाल्यार आसतलें तें. आनी दिसूय काडलो तो 1 तारीख काडलो, 1 ऑफ एप्रील. मागीर तो एप्रील फुल्स डे ताचो सामको आवडटो दीस. कित्याक ताणें जे गोंयकारांक इतले तेंपच्यान फटयल्या, त्या मनशान मडगांवकारांक आमच्या इतले तेंपच्यान फटयल्या, ज्या मनशान मिडियाक फटयले, ताणें देवाक पसून सोडलो ना, देवाक पसून फटयलो. ताणें दिसूय सारको आपल्याक जाय तोच काडलो 1 ऑफ एप्रील. पूण मडगांवकार आतां आमी सामके हुशार आसा. मडगांवकार तागेले फटिंगपणाक आतां सादोवन घेवपाना आनी ताका रायट टायमाचेर बुद्धी शिकयतले.